आता खबरो विस्तारान गोमेकोत महाराष्ट्रांतल्या दुयेंतींचेर उपचार दिवपाक महात्मा ज्योतिबा फुले येवजणे मार्फत सोमारा आरोग्य मित्रा हो स्वातंत्र्य कावंटर उक्तो केला। ह्या कावंटरार महाराष्ट्रांतल्या दुयेंतींक आपली नांवां नोंद करची पडटली। उपरांत तांकां गोमेकोत उपचार मेळटलो। हाची रक्कम भरपाई महाराष्ट्र सरकार गोंय सरकाराक दितले। आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस। आम्ही जे मुख्यमंत्री महाराष्ट्राकडे चर्चा केली की सिंधुदुर्गचे लोक जे येतात हांगा त्यांचे इन्शुरन्स जे ते TPAचे मिस्टर नयन शाह आयिल्ले आसा जे त्यांची TPA आहा त्यांचे इन्शुरन्स जे ऑरेंज आणि येलो जे रॅशन कार्ड आहा ते लोकांक फ्री ट्रिटमेंट तांकां फ्री जातले पण आमकां रिएम्बर्समेंट येतले थ्रू इन्शुरन्स आनी आमचो हॉस्पिटल बेगिना बेगीन ते एम्पॅनल करता। म्हाका हांव एक्सपेक्ट करता की आयज आमकां पत्र गावतलें TPAक पत्र गावतलें मुख्यमंत्रीचे माध्यमांतल्यान आनी आमकां कसलोच तेजो त्रास जावचो ना। इनफॅक्ट आमचो रेवेन्यू वाडपाची शक्यता कित्याक पयलीं आमी 10-15% आमी चार्ज करतले। आतां तेंचे जे रेट्स आहा ते रेट्सचे अनुसार आमकां ते फूल पयशे गोवा राज्याक आमकां गावतले। म्हणजे आमचो धोरण आमी तसोच दवरला पूण त्याच बरोबर तेंचे इन्शुरन्स गोवा मेडिकल कॉलेजाक एम्पॅनल केल्यार सिंधुदुर्गच्या लोकांक तेजो बेनिफीट हांगा जातलो। कितली रजिस्टर जावंक शकता पर डे अशें कितें स्टॅटिस्टिक्स काडला ना? एक 3000 लोक तरी येता म्हयन्याक। 3000 लोक महाराष्ट्राचे म्हणून 36 एक ॲडमिशन असतात आणि OPD एक 100 लोक असतात। म्हणजे एक 3000 वयर जाले न्हू। सो OPD सुद्दां जे येतले तांकां हांगा पयलीं रजिस्टर करचें पडटलें आनी मागीर हे आता बाकी सगळे ते पॅकेजीस आहा ते बरोबर आहे न्ही। ते पॅकेजीस आहा त्या पॅकेजीसचे अनुसार तांकां ट्रिटमेंट गावतले। तुमकां कळ्ळें न्ही आमी कशे DDSSY केल्या ज्या पॅकेजीस आहा आमचे 450 काय 427 पॅकेजीस आहा त्याच तरेन तेंचे जे पॅकेजीस आहा ते आमी एक्सेप्ट करता। म्हणजे त्या पॅकेजी अनुसार आमकां हे जातले। आतां आयज आमी मिटींग घेता सगळे सुरळीत जावंक जाय म्हणून आमी बसता। ते आमचे TPA मिस्टर नयन शाह आमचे कमिटी फॉर प्रायसींग बसून आमी ते सारखे कोऑर्डिनेट करतले आनी तो किओस्क आयज बेश्टो इनॉग्रेशन म्हणून घातला पूण तांकां भितर आमी जागो दितले। म्हणजे तेंचे आमी DDSSY कशें चलयतात तशेंच तेंचे महात्मा ज्योतिबा फुले इन्शुरन्स स्कीम तशीच चलयतली।